मेल्ले माहितीप्रमाणे बिहार नालंदा जिल्ह्यातल्या माघडा गावातल्या शीतला देवी देवळात मंगळार आशिल्ल्यान भाविकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली। मंगळारा शीतला अष्टमीच्या निमतान व्हडा संख्येन भाविक ह्या देवळात आयले। थंय जात्रा लेगीत भरिल्ली। मात पुजा सुरू आसतना अचकीत खेटाखेट जाल्ल्यान 9 जाणांक मरण आयले। खेटाखेटीत 8 बायलांक जाग्यारूच मरण आयले जाल्यार एकल्या दादल्याक हॉस्पिटलात उपचारा वेळार मरण आयले। गर्दी नियंत्रणात हाडपा खातीर बंदोबस्त नाशिल्ल्यान ही खेटाखेट जाल्ल्याचें आयकुपाक येता। घडणुके उपरांत देवूळ आनी जात्रा बंद केल्याचें कळटा। तशेंच ह्या खेटाखेटीत जायते जाण गंभीर जाल्ल्याचें मुखार आयला। तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलात दाखल केल्या। मजगतीं राज्य सरकारान मरण आयिल्ल्यांच्या फामिलीक दरेकी 6 लाख रुपयांची अर्थीक मजत जाहीर केल्या। तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रधानमंत्री मजत निधींतल्यान मरण आयिल्ल्यांच्या फामिलीक 2 लाख रुपया आनी जखमी जाल्ल्यांक 50,000ची मजत जाहीर केल्या। ह्या प्रकरणाची चौकशी करपाचो आदेश बिहारच्या मुखेल सचिवाक दिला। खंय मुख्यमंत्री नितीश कुमार आनी उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हांणी घडणुकेचेर दुख्ख उक्तायलें। तशेंच बळींक मजत करपाचें आश्वासन दिलां। मजगतीं मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो वाडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें कळटा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।